दक्षिण गोंयांत वेंचणुकेत परत एक फावट सीट काँग्रेसीक मेळ्ळा। काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्यातोक 2,17,837 मतां पडल्यांत। तांणी भाजपाच्या पल्लवी धेंपोचो पराभव केला। भाजपाच्या पल्लवी धेंपोक 2,04,301 मतां पडल्यां। दक्षिण गोंयांत भाजपाचे सीट 13,535 मतांनी पडले। भाजपाक ह्या फावट दक्षिण गोंयच्यान खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो, मात नवो उमेदवार दिवनय पक्षाक दक्षिणेंत पराभव पळोवचो पडलो। म्हत्वाचें म्हळ्यार दक्षिण गोंयांत 20 मतदारसंघां मदीं 12 मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार आसा, 2 अपक्ष उमेदवारांचो तेंको आसा, तशेंच सुदीन ढवळीकराचोय तेंको आसलो। पूण कांय मतदारसंघांनी जंय भाजपाक जितली मतां पडपाची अपेक्षा आशिल्ली थंय तितलीं मतां पडूना। पूण एक नवी उमेदवार आसूनय पल्लवी धेंपेन दक्षिणेंत बरीं मतां मेळयलीं। आनी हातूंत म्हत्वाचें म्हळ्यार आजी माजी फॅक्टरांच्या केस्तांवांचोय पक्षाक एका वाटेन फटको बसला अशेंय दिसून येता। दक्षिण गोंयांत पळयतना सदांच मायनॉरिटी फॅक्टर म्हत्वाचो मानतात, मात ह्या वेंचणुकेंत निकाल पळयतकर दक्षिणेंत मेजॉरिटी फॅक्टरान भाजपाच्या विरोधांत मतदान केल्लें दिसून येता। दिगंबर कामत, रवी नायक, आलेक्स सिक्वेरा, सुभाष शिरोडकर आनी सुदीन ढवळीकर हे ज्येश्ठ फुडारी आसतनाय दक्षिणेंत भाजपाची मतां कमी जालीं। दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या पल्लवी धेंप्याचो पराभव जाल्लो आसलो तरी 45.26% भाजपाक मतदान जालां। अपेक्षा आशिल्ली त्या प्रमाण कांय मतदारसंघांनी मतां पडूना म्हूण दोतोर सावंतान म्हळां। जाल्यार कॅप्टन विर्यातोन म्हळां हो 5 पांडवांनी कौरवांचो पराभव केला। अपक्ष उमेदवार रेजिनाल्डाचो भाजपाक तेंको आसलो, मात हांगा भाजपाक फकत 5,790 मतां मेळ्ळ्यांत, जाल्यार काँग्रेसीक 14,975 मतां पडल्यांत। तशेंच काँग्रेसीचो घटक पक्ष आम आदमी पार्टी इंडी अलायन्साचो भाग बाणावले आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी विएगस आसा। ह्या मतदारसंघात काँग्रेसीक बरो तेंको मेळ्ळा। काँग्रेसीक बाणावले 16,687 मतां पडल्यां, जाल्यार भाजपाक 2,506 मतां। तशेंच वेळी मतदारसंघात काँग्रेसीक 17,251 मतां आनी भाजपाक 3,901 मतां पडल्यां। नुवें भाजपाचो आमदार आसूनय काँग्रेस पक्षाक लीड मेळ्ळ्या। काँग्रेसीक नुव्या 14,678 जाल्यार भाजपाक फकत 3,783 मतां पडल्यां। तशेंच मुरगांव, दाबोळे, वास्को भाजपाक कांय प्रमाणांत लीड मेळ्ळ्या, पूण अपेक्षा आशिल्ली त्या प्रमाण थंय मतां मेळूना। दक्षिणेंत कॅप्टन विर्यातो हांकां सायलंट वोटराचो फायदो जालो। आजी माजी आशिल्ले फुडारी जे अमकी लीड हाडटले तमकी लीड हाडटले म्हूण उलयताले ते आतां एकामेकाच्या माथ्यार आरोप प्रत्यारोप करतात। कोण म्हणटा पक्षानूच कांय जाणांनी घात केलो, तर कोण म्हणटा नव्यान पक्षान आयिल्ले कमी पडले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।